Abba Bapa, Abba Bapa, Ergan Jesus, Hoglap Jesus, Maima Tuka, Somia Jesus. Somia Jesus, Hallelujah, 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 Hallelujah. आम्ही सर्व संगता मिळून हसल्या जाग्यार तावन सोम्या करगा ओगळाप वाकणी दिव्या ताका आराधन करिया या युकरिस्तान तो करोस हजार आसा या उंडे रुपी तो आमचे मध्ये आसा आमचे कष्ट दुःख हर एक ताका समर्पण या आराधनांत आम्ही वांटेली जाऊया भाग घेऊया या आराधनाद्वारे ताचे पेकोड आमचे देव देव दी ताचे आशीर्वाद बेसाव कृपा आमचे देव वाळोवन दी ताची काकूळ देवी काकूळ आमचे देव वाळोवन दी आमचे पिडा शिडा हर एक समर्पण ताका आम्ही या आराधनान आम्ही भाग घेऊया हे आराधन आमकां आशीर्वादाचे बेसावाच्या कृपेचे हे आराधन आमकां पेकोवणेचे जावन दी ह्या संवसारांतल्या मारे कारकारगाच्या वेळार जेजू आमी तुजे थंय आयल्या तुजे मुखार सर पडल्या आमी असल्या जाग्यार थावन तुका आराधन करते आसा ह्या पवित्र युकरिस्तान तूं करोस हजार आसाय तुवें सांगलाय संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे संगत आसतलो होय जेजू तूं करोस आमचे मध्ये आसाय आयच्या दिसा ह्या आराधनांत तूं आमकां आपडो अभिषेक कर तुज्या अमूल्य रक्तान आमकां धुवन नितळ कर आमची कुटुंब आमची भुरगीं बाळां आमची पिडा शिडा हर एक तुका समर्पण आराधन करता कष्ट अनवारामध्ये कशे मनशेन हात उबारून आराधन केले इस्रायल प्रजेक जैत मेळ्ळे जेरिको फागोरो तो तांकां चलोवंक जावना तो फागोर तुटोवन घालच्या खातीर 7 फावटी जेरिको भोवतणी स्तुती करू तुवें सगळी वय सोम्या स्तुती करतना आमकां जैत मेळटा स्तुती करतना आमकां आशीर्वाद लाभता आज आमी तुका स्तुती करता आमच्या काळजांत हांव नरगा होगळा बोकांडी दिता सर महिमा तुका पावो सोम्या हालेलुया 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 आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता हालेलुया 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 जेजू या युकरिस्तांत करोस हजार आसा आमी त्या जेजूक आज विशेष बापान आराधन करिया हे आराधन आमी आमच्या कोविड-19 तावन सुटका सोडच्या खातीर कोविड-19 वरवीं कश्टोवच्या लोकांक संरक्षण मेळच्या खातीर कोरोना पॉझिटिव्ह जावन क्वारंटायन जावन आसच्यांक गूण जावच्या खातीर कोविड-19 द्वारे कश्टोवच्या सर लोकां पासत आमी ह्या आराधन आज भेटोवया आमच्या कुटुंबाचे कश्ट आमच्या जिविताचे कश्ट आमची भलायकी हर एक आज जेजूक ह्या आराधनाद्वारे आमी भेटोवया निर्गमन ग्रंथ 23:25 सांगता एक्झोडस 23:25 तुम्ही सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची हांव तुमच्या कानाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आनी पिडा शिडा तुमचे ताव पयस करतलो वय आमी देवाची स्तुती करतना देवाक आराधन करतना आनी तो आमच्या कानाचेर आशीर्वाद घालता तो आमच्या उदकाचेर आशीर्वाद घालता पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो When you adore me alone, I am going to bless the water that you drink, food that you eat, the way that you go, and nothing shall terrify you.
No sicknesses will befall you. खंयची पिडा शिडा तुमच्या वयर येवची ना. ओय सोम्या, खंयचीच पिडा शिडा आमच्या कुटुंबा लागीं येवची ना म्हूण तुवें बसयलाय. आयच्या दिसा आमी आमकांच तुज्या हातांत समर्पण मागता. आमच्या वयर तुजी दया देवून येवं दी. आमच्या विशेष बापान आज आमी करचें आराधन आमच्या कुटुंबाक सुटका मेळोवन दी. जें कितें उणें पडलां आमच्या कुटुंबांत भरती करून दिवं दी. सुम्या, तूं जावन आसाय बापाचें उतर, जिविताचें उतर, जीव दिवचें उतर. तूंच जीव जावन आसाय. वय आमी वाचता उगडापण ग्रंथांत 11वो अवस्वर आनी थंय आमकां अशें सांगता. तेदवा 13वी 15वी वळो. 11वो अवस्वर रेव्हेलेशन चॅप्टर 11:15. तेदवा 7व्या देवदूतान आपली तुतुरी वाजयली. तवळ सरकारांत व्हडले ताळे आयकोंक सुरू जाले. ते अशें म्हणटाले, संवसाराची राजवडकी आतां आमच्या सर्वेस्पराची आनी ताच्या क्रिस्ताची. संवसाराची राजवडकी आतां आमच्या सर्वेस्पराची आनी ताच्या क्रिस्ताची. तोच ससनाच्या ससनाक राज करतलो. तोच ससनाच्या ससनाक राज करतलो. संवसाराची राजवडकी आतां आमच्या सर्वेस्पराची आनी ताच्या क्रिस्ताची. तोच ससनाच्या ससनाक राज करतलो. तुमी म्हाका आराधन करतना तुमच्या कानाचेर तुमच्या उदकाचेर आशिर्वाद घालता. पिडा शिडा तुमचे तावन हांव पयस करता. वय मोगाचे भाव भयणीनो, आज ह्या आराधनांत आमी सगळ्या संवसारार विस्तारलेले हे मारेकार कर्ग नितळचे खातीर आनी हाका वॅक्सिनेशन मेळचे खातीर आनी आमच्या सर लोकांक देवान राखचे खातीर आमी हाक बोबो मारया. सर्वेस्परो आमकां केदींच हात सोडिना. मोइशे सांगता आसलोलो तो, दाविदाक गोलियता मुखार जैत दिलोलो तो, मोइशेक फराव्या राया मुखार जैत दिलोलो तो, सामसोनाक जैत दिलोलो तो, प्रवाद्यांक जैत दिलोलो तो, आमच्या मलगड्यांक पुर्वजांक जैत दिलोलो तो. आज जैत दिवंक जैते वत क्रिस्त जावन आमच्या मदें हजर आसा. तर आमी सकड सांगता, अर्गां तुका सुमया जेजो, होगळाप तुका सुमया जेजो, महिमा तुका सुमया जेजो, आराधन तुका सुमया जेजो, वखणी तुका सुमया जेजो, मान तुका सुमया जेजो, महिमा तुका सुमया जेजो, होगळाप तुका सुमया जेजो, आराधन तुका सुमया जेजो, जय जय तुका सुमया जेजो, वखणी तुका सुमया जेजो, मान तुका सुमया जेजो. हालेलुया, 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 हालेलुया. ताका समर्पण आमी आराधन करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर बापा, आमी आमकां समर्पण दिता. आमची गोड आत्मो मोहतो, आमची भुरगीं बाळां, आमची कुटुंबां, गांवांत परगांवांत आमची भुरगीं बाळां, जेजू पिडे शिडेन अशें हर एकल्याक आमी समर्पण दिता. आज ह्या आराधनांत तूं आमकां आपड, तुजे आशिर्वाद, तुजे पेकोड, तुजी बेसांव आमच्या वयर देवून येवं दी. हालेलुया, 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 हालेलुया. Her God, Jesus, oh God, Jesus, thank you, Lord, praise you, Lord, glorify you, Lord, we adore you, we bless you, thank you, Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Her God, Jesus, oh God, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. शुद्धुनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. जेजूचेर आमी नदर मारया. ताजेर नदर मारतना आमचे सुखद काय आमकां कळटा
कीर्तन 30:4 वड 5 सांगता, ताचेर नदर मारा तुमची मुखामळां परजळटली. Look at him and be radiant, your faces will never be ashamed. ताचेर नदर मारा तुमची मुखामळां परजळटली, लजेन ती केदींच बावची नात. आज लजेन पिडेंत आमची मुखामळां बावल्यांत, तर आमची मुखामळां परजळीत करूंक जेजू आमचे मोदेगात आसा. आनी आमी बायबलान पळयता, ताचेर नदर घाली शताधिपतीच्या सेवकाक परजळ मेळ्ळो, गूण जालें. ताचेर नदर घाली कोरडो, जल्मातावन कोरडो बार्तिमेयान, ताका बार्तिमेयाक जेजूनो उजवाड दिलो. ताचेर नदर घाली मोटवो सुंकागार जाकेवान, आनी ताका परजळ मेळ्ळो, उजवाड मेळ्ळो. जेजू उजवाड जावन ताच्या घरा आयलो. ताचेर नदर घाली मार्ता आनी मोरयेन, तांकां जिवीत आनी पुनर्जीवनपणाचो उजवाड जेजून दाखोवन दिलो आनी तांच्या भावाक फाटीं दिलो. ताचेर नदर घाली आंकुडलेल्या हातान आसलेल्या त्या व्यक्तीन, आनी जेजून ताच्या हाताक सकत दिली आनी ताका उजवाड मेळ्ळो. ताचेर नदर घाली नालकोतीच्या त्या पिडेस्ताना, आनी जेजून ताका गूण केलें. ताचेर नदर घाली त्या भगवल्ल्या स्त्रीयेन, आनी केदाळा जेजूची नदर ताचेर पडली. बाये, तूं नीट राव म्हणून तिका सांगलें आनी गूण केलें. कोणें सकट ताचेर नदर घाली, ह्या कोणाचेर सुमयान नदर घाली. आज तुमी सुमयेचेर नदर घालते आसात, आनी सुमी तुमचेर नदर घालते आसा, आनी ताची नदर आमकां आशिर्वाद, आमकां पेकोवणो, आमकां बेसाव, आमकां सुटका, आमकां करपा. तर सुमया, ह्या युकारिस्तीक आराधनांत तूं आमचेर, ह्या संवसाराचेर नदर घाल, आमच्या पिडेशिडेचेर नदर घाल. आमची नदर सबार पोवटी वायट जावन आसता, आमची नदर संवसारार पडोन आसता, आमची नदर माज्जेंचेर पडोन आसता. त्या खातीर आज आमची मुखामळां लजेन बावल्यांत. आज आमी तुजे मुखार सरपडता, पश्चाताप काळजान तुजे मुखार येता. आमची इस्कत काय तूं बक्षी, आमचेर दया तूं दाखय. जेजू, तुका सोडल्यार आमकां कोणूच ना. जेजू, ह्या अस्कत काळजांक बोळ दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां भरपूर मोपान दी. जेजू, ह्या आराधनांत आमची अस्कत काय वळखोंक तुजो आत्मो आमकां पाठाय. जेजू, आमच्या बावतिस्मांत, आमच्या तिरावणेंत तुवें तो आत्मो आमकां पाठायलाय. तोच आत्मो आमकां चलयता. सबार पावटी आमी ताका आड रावता. धर्मदूताची कृत्यां 7वा वस्वर 50 वळ सांगल्या बरी आमी ताका आड रावता. आमच्या सांकारान, स्वार्थान, गर्वान, आमच्या आरोग्यांस, आमच्या इंडिफरन्स हाजेद्वारे आमी आड रावता. आज आमकां तूं बक्षी. हे पवित्र आत्म्या, तूं आमकां नितळ कर. हे पवित्र आत्म्या, तूं आमकां बळवंत कर. हे पवित्र आत्म्या, तुजे सक्तेन तूं आमकां बोर म्हणून आमी ताचे सक्ते खातीर आमी मागया. उज्या जिबांच्या रुपार आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या, अभिषेक करूंक ये. उज्या जिबांच्या रुपार आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या, अभिषेक करूंक ये. उज्या जिबांच्या रुपार, उज्या जिबांच्या रुपार आमचेर तूं देवून ये. आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, अभिषेक करूंक ये. अभिषेक करूंक ये. उज्या जिबांच्या रुपार, उज्या जिबांच्या रुपार आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, अभिषेक करूंक ये. अभिषेक करूंक ये.
उज्या जिबांच्या रुपार आमचेर तूं देवून ये पवित्रत्म्या अभिषेक करून घे वडा ताळ्यान उज्या जिबांच्या रुपार आमचेर तूं देवून ये पवित्रत्म्या अभिषेक करून घे तुम्ही हात आमच्या वैरो बारोनो वडा ताळ्यान एकदा पावटी सांगया सुमिया जेजू तुझ्या पवित्रत्म्यान म्हाका बरो 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 हालेलुया 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 व्हडा ताळ्यान आमी स्तुती करया ताच्या पवित्रत्म्यान तो आमकां भरून दी ताच्या पवित्र सत्तेन तो आमकां आशीर्वाद करून दी हालेलुया 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 हाला मारा की ब्रशारा बाला कर शंदरिया रबारा Alpha Korara Fara 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 Fara. Oh Lord Jesus, fill us with your Holy Spirit. तुझ्या पवित्र तुझ्या बोळान आराधन करूंक आमकां बोळ दी. तुवें सगळ्या अनाथा बरी हांव तुमकां सोडनो सना. हांव म्हज्या पवित्रत्म्याक तुमकां दिता. होय जेजू तुझ्या पवित्रत्म्याच्या सत्तेन आमकां भरपूर मपान बरो. आमच्या भुरग्या बाळांका, आमच्या वडिलांका, कुटुंबाच्या व्यक्तींक अंतुळणार असलेल्यांका जेजू जी कोण तुजे तोंड पयस आसाता, वायट वडण्यान सवयांत आसाता, सगळे आयकनांता, आराधना मागण्या करना तांचेर तुजो आत्मो देवून येवं दी. जेजू तांची कोडू मोत आत्मो तुका समर्पण दिता. हरिये तूं नवे करूं शकताय. हरिये तुझ्या उज्यान उलपावन आशीर्वाद करूं शकताय. होय जेजू आज ते पवित्रतेच्या भोळान अभिषेक कर. टच फायर अपॉन देम लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. दुनियात आमच्या काळजाचे दवरया. देवा मुखार आमी रावतना आमची अस्कतकाय कळटा. देवा मुखार आमी रावतना आमच्या भितराचे उणेपण आमकां कळटा. देवा मुखार आमी रावून आसतना आमची ती अशी पथकां आमकां कळीत जातात. तर आज ह्या आराधनांत पयले आमी देवाक स्तुती अर्गां होगळाप आराधन केलें. ताच्या उपरांत आमी पवित्रत्मेची सकत मागली. कित्याक आमकां सबार पावटी मागण्या करतना बोळ सुकता, आळसाय जाता, न्हीद येता. म्हणून पवित्र आत्मो आमकां सुडसुडीत करता. पवित्र आत्मो आमकां बळवून करता. पवित्र आत्मो आमकां मजतीन भरता. आनी तोच पवित्र आत्मो आमकां पश्चातापाचें काळीज दिता. आज ह्या आराधनांत आमकां सुटका जाय जाल्यार, ह्या आराधनांत आमकां आशिर्वाद बेसांव पेकोवण जाय जाल्यार, ताचे सोडवणेचो अनुभव आमकां जाय जाल्यार आमी आमची पथकां वळखसय. जो बरो ह्या दिसांनी आमकां इगर्जेक वचूंक या आमकां कुमसार जावंक अवकाश ना. पूण एक दीस आमकां अवकाश मेळटलो. पूण आतां ताचे समोर आमची अस्कतकाय, आमची पथकां आमी ओळखून घेवया आनी ती पथकां आमी ताका भेटोवन दिवया. जो बरो दोळे दंपून दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. जेजूचो बायबलाचो संदेश एकच जावन आसा, रिपेंट अँड बिलीव. पश्चातापाव आनी पातये. आज तुझ्या काळजांत तुझ्या पथकांची, उणेपणाची, अस्कतकायची दूख धर. तुका कळीत आसा तुज्या जिवितांत कितें उणेपण आसा. तुज्यो ओडण्यो, तुज्यो सवयो, तुज्यो वायट सवयो आनी तुजे ते अशें ते अश्लीलपणो, बुरशेपणो, कामुकपणो, तुजे ते अशें प्रामाणीकपणो, अविधेयपणो, देवा विरोध जिवचें, उपदेश विरोध वेचें,
देवाच्या उपदेशांक आम्ही गौरव दिनासतना विधेय जायनासतना जियोवचें, सक्रामेंताक गौरव दिनासतना विधेय जायनासतना जियोवचें. तर आज हांव देवा तावन पयस पावलांगी. जर तर आज आमी पयस पावल्या जाल्यार आज देवा थंय येवंक आमकां देव आपोवणें दिता. तर मोगोच्या भावा, मोगोच्या भयणी, पळय तुजें काळीज, तुजें अंतस्करण. जेजू हांव एक पातकी म्हजे वयर दया दाखय. त्या सुंकागारान मागल्या बरी आज आमी आराधनान भागया. आमी कोणीय बागी न्ही, आमी कोणीय संपूर्ण न्ही, आमी सक्कड अपूर्ण, आमी सक्कड फातकी जावन आसा. पडो आमची पदकां बुकसूसो देव आमच्या मुखार आसा. ह्या आराधनांत आमचें उणेपण, आमचें अस्कतकाय सक्कड ताका समर्पण दिवया. मनशा मुखार सांगल्यार मनीस तमाशा करता, मनीस आमकां नेगार करता, पूण तो नेगार करना. तो वेचीत आत्म्यांक पोटलोवन धरता म्हूण पवित्र सल्लो आमकां सांगता. आनी आमकां सांगता म्हणयेचो बोको 28 आवासवर वोल्ट 13 प्रोवर्ब्स 28:13 बायबल आमकां अशें म्हणटा, जो आपली पदकां लिपयता ताका सूख मेळना, जो ती वळखता ताका दया लाभता. One who hides his sins, there is no success in his life. One who confesses, God shows mercy. आज हांवें सांगलें आमकां अवकाश ना, पूण हो बरो अवकाश, एक जनरल एब्सोल्यूशन आमकां ह्या आराधनांत जेजू दिता ताच्या सेवका द्वारे. आनी ह्या आराधनांत तो आमकां आपोडटा. आमची पदकां, आमची अस्कतकाय आमी रेडया देवा मुखार पश्चातापावया. बायबल आमकां सांगता पश्चाताप एक दुखेस्त काळीज तूं तिरस्कार करिनाय, नोंदू बेंद मनवनाता वल्लेयननो. खंय एकलो दुखेस्त काळीज काणयो देवा मुखार येता, तो ताका ना म्हूण सांगना. गॉड ऑलवेज लव्स द कॉन्ट्रायट हार्ट. खंय पश्चाताप पावता, दूख धरता, त्या काळजाक तो आशिर्वाद करता. तर जेरेमिया प्रवादी सांगता 2 आवासवर वोल्ट 13 जेरेमाया 2:13 says, my people have committed 2 sins, that they have rejected me and they have gone behind other things. They have dug cisterns which could not hold water. म्हणजे लोकांनी 2 अपराध केल्यात. जिव्या देवाक तांणी सांडला, तांणी आपणा खातीर फुटक्यो बांयो कोंडल्यात, उदक धरूंक जायनातल्यो बांयो. फुटक्या बांयां फाटल्यान आमी गेल्या हांगी. संवसारा फाटल्यान, माटमंत्रा फाटल्यान, ह्या संवसाराच्या बुलोवण्या फाटल्यान धांवून निजा देवाक, खऱ्या देवाक, सत्यवन देवाक आमी नेगार केला गी. तशेंच आमकां सांगता जेरेमिया 17:9 मनुश्याचें काळीज कापाटी, तें बरें करूंक जायना. Man's heart is devious and perverse than anything else. Who can understand it? I, the Lord, search the mind and test the heart. हांव काळजाची तपासणी करता, अंतस्करणाची परीक्षा करता. आज तुजी म्हजी परीक्षा करचो देव आमच्या मुखार आसा. तर आमची अस्कत काय रेडया. सादें जाता जाल्यार तुमी आसल्या घरांनी, जाग्यांनी, तुमच्या जाग्यांनी दिंबी मारन हें पश्चातापाचें हें मागणें तुमी आज करूंक येतात. जेजू ह्या आराधनांत तुमकां फेकोवन दिवंक येता, ह्या आराधनांत तुमकां स्पर्श करूंक येता. Jesus is going to touch you. Jesus is going to heal you in this adoration. दुनिया तुमच्या काळजाचें दवर, काळजाची दूख तुमी धरा. देवा मुखार तुमची अस्कत काय तुमी वळखून घेवया आनी तुमचे सक्कड पदकां आज जेजूक समर्पण दिया. आनी जेजू आमकां बक्षिता. Jesus forgives us. ताणें बक्षिलें सुंकागारांक, ताणें बक्षिलें व्यभिचारान शिरकोन पडलेल्यांक, ताणें बक्षिलें पश्चातापावन रडलेल्यांक, ताणें बक्षिलें खुर्सार तावन ताच्या बोगले नासलेल्या सोराक, ताणें बक्षिलें थंयच्या सर लोकांक. तो आजुनी बक्षिता. आमी पश्चातापावतना ताजे कडेन आमकां समर्पण मागतना तो बक्षिता. तर आज बोगसणेचो संकेत जावन दोनी हात आमचे वयर उबारुया आनी आमी सांगता जेजू लागीं म्हणया, सोम्या जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय. सोम्या जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय. सोम्या जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय.
सुमिया जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय 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 हालेलुया 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 व्हड्या ताळ्यान व्हड्या शब्दान व्हड्या शक्तीन व्हड्या बोळान आमी मागया ना पापी येसुवे करुणे तुरी रे सांगाता म्हणया ना पापी येसुवे करुणे तुरी रे ना द्रोहे येसुवे क्षमेया नेरे रे ना द्रोहे येसुवे क्षमेया नेरे रे सांगाता कव्या ना पापी येसुवे करुणे करुणे तुरे रे ना द्रोही येसुवे ना द्रोही येसुवे क्षमेया क्षमेया नेरे रे नाथ पापी येसुवे करुणे तोरी रे ना पापी येसुवे करुणे तोरी रे ना द्रोही येसुवे क्षमेया दीडी रे ना द्रोही येसुवे क्षमेया नेरे रे ना पापी येसुवे करुणे करुणे तुरी रे ना द्रोही येसुवे क्षमेया क्षमेया नेरे रे ना पापी येसुवे ना पापी येसुवे करुणे तोरी रे करुणे तोरी रे ना द्रोही येसुवे ना द्रोही येसुवे क्षमेया नेरे रे देवा मुखार आमी आमची सर पातकां वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या बसत भाग्यवन सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमच्या दोनी हात वयर बरोवन स्तुती करया हालेलुया 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 सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा होगळा बोकाणी दिता म्हणजे आज की पदवे तुवें सांगलें जे कितें तूं बांदताय तें बांदता सोडयताय तें सोडयता ह्या भुरग्यांची पातकां ह्या दिसांनी ज्या कोणाक कुमसाराक वचोंक जावना साबार म्हयन्यांत हांव जेजू जनरल एब्सोल्युशन तांच्या वयर तूं दिता शेष बाबा जेजो तांची सर पातकां तूं बक्षी तांकां भलायकी दी
पाळा समेत ती हुमटून उडय तुझ्या पवित्रत्मेच्या सत्तेन तू तांकां बोरो ह्या आराधनेच्या आशीर्वादा ताका स्पर्श जावं दी जेजू तांच्या भितर सैर धूक पयस वचून दी ह्या घडये जेजू तुजो पवित्रत्म तांचे काम करून दी कशें हे पवित्रत्मे देवून येतना उजो सोनभोग जालो तो सोनभोग जावं दी तो उलपावन उडयताय आमची पदकां आमकां गटाय दिताय बोळ दिताय परत तू सांगताय आमकां आनी हांव ती उगडा साकार सोना तांबडी असलेली रक्तवर्णा बरी हांव धवी करतलो कापसां बरी करतलो म्हण तुवें सांगलाय वय तुजे त्या उतराचेर पात येता तू आमचे अपराध पुसून काडताय ह्या भुरग्यांचे अपराध पुसून काड संवसारांत असल्या भुरग्यांचे अपराध पुसून काड ह्या हारा दान करच्या हर एकल्याचे अपराध पुसून काड तुझ्या नांवान तांकां झैत मेळोवन दी उतरान भलायकी मेळोवन दी फात कवरी आयिल्ली पिडा शिडा सोडून वचून दी फात कवरी आयिल्ले बंदपस बंदोडे सोडून वचून दी थंयचे थंय नवे वाटो आशिर्वाद जावन दिता जेजूच्या सत्यवन बळवून महिमेवन नांवान आशिर्वाद बेसांव फेकोण लाभोवन दी Touch them, Lord. Bless them, Lord. Heal them, Lord. Deliver them, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. मौनपणी थोडा वेळ आम्ही मागया जेजून आमकां बोगशिला त्या बोगशाण्याचो अनुभव आमी सोडया देवाचें उतर आमी आतां आयकोंक वेतले लुकाचो वांजेल हवास्वरो 7 वळो 11 तावनो आमी पळोवया तुमच्या बुकांतर 7 हवास्वर वळो 11 तावनो जेजू विधवीच्या पुताक जिवंत करता सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता हाचे उपरांत जेजू नाईन नांवाच्या एक शहराक गेलो ताजे शिस आनी ओडू एक लोक जमोई ताच्या सांगाता गेलो शहराच्या दरवटासरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हणो भायर व्हरताले मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पोवतो ती एक विधवो शहरांतल्या लोकांचो वड एक जमो तिच्या सांगाता आसलो सुमयान तिका पळयतस ताचें काळीज कणवळायेन भरलें रड नाका म्हणालो तो तिका आनी मुखार सरन तंबाक ताणें हात लायलो कांदेली थंयच उबे रावले तवळ जेजून म्हळें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ तवळ मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो जेजून ताका ताचे आवय अधीन केलो सुमेस्त थांबियेली आनी देवाची स्तुती कर म्हणाली एक वडू प्रवादी आमच्या मदें उठला देव आपले परजेची भेट करूंक आयला जेजू विशांतली ही खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमी आयकली सुवार्ता जेजू विधवीच्या पुताक जिवंत करता तोच जेजू जिवंत जेजू आज आमच्या मदें आसा आज आमकांय तो जिवंत करता मनशाक गरजेचो जावन आसा ताजो स्वास
थोड्या दिसा आदीं आमकां कळीत आसा अमेरिकान जाल्लें घडीत एक काळ्या व्यक्तीक गोरो पोलीस कितेंय ताणें चूक केल्ल्या कारणाक ताका कैदी करता आनी ताका आपणाच्या दोंपरा गांठींत ताच्या गळ्या कडेन धरून ताका चीर दिता आनी तो थंय तावन बोम मारता आनी सांगता आय कॅनॉट ब्रीथ प्लीज प्लीज. ताजो थोडो ह्या कठीण पोलिसान आयकूंक ना, कठीण तो जाता आनी ताका ॲम्ब्युलन्सार आस्पत्रेक व्हरतना तो मोरता. आजय संवसारार आमचो गळो चिरडून धरला कोरोना म्हणल्या एका व्हायरसान, कोविड-19 ह्या व्हायरसान. आज कितलोसो लोक उस्वास काडूंक ब्रिदींग ट्रबल जावन आस्पत्रेंत व्हेंटिलेटरार ICUंत आसा. कितलेशा उसमोड आसलेल्यांक ह्या असले प्रॉब्लेम आसलेल्यांक निमोनिया या ब्रॉन्कायटीस जावन ही पिडा हरण दिता, लगड काडटा. तर मगच भाव भयणीनो, ह्या पिडेन तावन आमकां सुटका दिवंक कोणी नांगी म्हणली बोबो सगळ्या संवसारार आयकोवचें ह्या वखता. खंडिती आमकां सुटका दिवंक जेजू आसा. आमी ताच्या लागीं येयसय, आमी ताच्या मुखार सरपडीसय, आमी ताचे सडवणेचो संदेश स्विकार करीसय. तो संदेश देवाच्या उतर, तो संदेश आमी वासीसय, ते संदेशाचेर आमी पातयेसय आनी खंडिती जेजू आज आमकां आमच्या कश्टांत हांव पिडे शिडेत हांव मी सबारपोट चिंता आनी म्हाका वाट ना, कसलेंगी एक क्रायसिसांत हांव अडसलां. कितलोसो लोक सुइसायड करता, जीव घात करता, पूण आज जेजू आमकां जीव दिता. आमचे अस्कतकाय बोक्षिता आनी तो आमकां मरोवन गेल्ल्या आमच्या कुडीक, मरोवन गेल्ल्या आमच्या भावार्थाक, मरोवन गेल्ल्या आमच्या मागण्या जिविताक, मरोवन गेल्ल्या आमच्या ह्या कुटुंबा जिविताक तो जीव दिवंक शकता. तर आज ह्या आराधनांत तो आमकां स्पर्श करता. पळय, हाच्या उपरांत जेजू नाईन नांवाच्या एक शहराक गेलो. ताचे शिस आनी ओडू एक लोकां जमोय ताच्या सांगाताक गेलो. जेजूचो पाटलाव सबार जण करताले, शिस ताच्या सांगाता आसताले. मगोच्या भाव भयणीनो, शहराच्या दारवट्यासरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हणून भायर व्हरताले. पळया, मेल्लो मनीस खंयच्या कुटुंबांत मोर नासल्यार संतोष जाता गी. आज कितलीशी आमची मोगाची कोविडा द्वारे मेली. ह्या जाग रिलिजियस आमचे पप्पा मम्मी आप व्हडली माय ह्या आमची भुरगीं बाळां थोड्या पुटी आमकां तांचेर निमाणे दिश्ट घालूंक समेत जावना. आज कितलीशी कुटुंबां रडते आसात तांच्या मोगाच्यांक वगडावन घेवन. शहराच्या दारवट्यासरशी पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हूण भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलो सुपोतो, ती एक विधवो. पूण ह्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एका पुताक होगडावन घेतलेली विधव ती जावन आसली आनी शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जोमो तिच्या सांगाता आसलो. जेजूचे शिस आनी विधव तिजो मरून पावलो पूत आनी शहरांतलो लोकांचो व्हड जोमो तिच्या सांगाता आसलो. थंय आसले सक्कड असहायक, शिस असहायक, शिस सांगात असलो लोक असहायक, थंय मरणाच्या त्या सांगाता वेतलो लोक असहायक. मगोच्या भाव भयणीनो, आज आमी असहायक जाल्या. आमकां कोणी मजत दिवंक ना म्हणून शिदून कोरगते आसा. आमच्या सांगाता कोणूच रावोंक ना म्हणून आमी खंगाल जाल्या. कितल्या जाणां मदें एकलो आसलो देवाचो पोतो
आज या 750 करोड लोकांमध्ये एकलो असा सोडवणदार तो जावन असा जेजू आणि तो येवकारिस्तांत आमच्या मध्ये असा. ताका कळीत आसलें तो जावन आसलो जीव, तो जावन आसलो देव आणि तो कितें करूंक वेता म्हणलें ताका कळीत आसलें. आज आमच्या भोंवतणी आसलो लोक आमकां कोविड येताना, मारेकार खर घेताना, मारेकार पिडा येताना सक्कड असहायक. थोड्या दिसा आदी एका पडतीसो एक पंचायत मुखंड अक्रिस्तांव भाऊ आणि ताची आवय 60 3 वर्सां प्राय तिचें नांव गौरम्मा हाजें नांव जीवराज. कोविडाच्या पिडेद्वारी उसमोड तिका आसा. बेंगळूरच्या रामय्या हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्या आनी ताका 12 जण पॉलिटिशियन्स कळीत आसात आनी सक्कड डॉक्टरा कडेन फोन करन उलोवन हाका बुजवण दिवन आसात. पूण ताका मजत दिवंक, जीव दिवंक कितले जण पॉलिटिशियन कळीत आसल्यार, कितले वयस केदे व्हडले धैर्य दिवचे वयस आसल्यार पावना. आनी थंय एकलो जेजूक वळखोवचो अक्रिस्तांव भाव आसलो. तो थोड्या तेंपात हांव म्हजे लागीं संपर्कार आसलो आनी ताणें ताच्या फोनांत हांव कॉल करन म्हाका दिलें आनी म्हजे लागीं म्हणूंक लागलो, ओ पाद्र्या भाऊ, जेजूच्या नांवान तुज्या आवय खातीर मागता. वैजांनी सांगलें ती वांची कश्ट, कित्याक म्हळ्यार तिचें कंडिशन बारीक क्रिटिकल आसा. आनी तो वडो तिचो पोतू या ताच्या सांगाती व्यक्ती जेजू पातयेवचो तोय क्रिस्तांव भाव तो म्हजे लागीं उलोवन रोडोवंक लागलो. म्हजी आवय वांसोवन उरल्यार पुरो फादर. हांवें म्हळें भिये नाका, जेजूक असाध्य कितेंच ना. जेजू जात पळयना, खात पळयना, मत पळयना, धर्म पळयना, बगार तो काळजां पळयता. तूं आज जेजू लागीं माग, म्हज्या आवयक फाटी दी म्हूण माग. आनी हांवें धैर्यान ताका सांगलें भिये नाका, जेजू कडेन माग. ताजे उपरांत हांवें ताज्या खातीर मागणें केलें, बायबल आदारीत मागणें. कशें आवयक पुताक फाटी दिली, उतरां बायबलाची सांगली. आनी तो म्हणूंक लागलो म्हजी आवय बरी जाल्यार खंडिती हांव तुमचे लागीं येतलो. हांवें म्हळें बरी जाल्यार म्हण नाका, जेजूच्या नांवान बरी जाता म्हूण तूं पातये, देवाक सादी कितेंच ना. म्हज्या भाव भयणीनो, सुमार 20 दीस ती आस्पत्रेंत आसली आनी निमाणें डिस्चार्ज जावन ती घरा पावली. प्रेज द लॉर्ड. आनी पुती म्हाका फोन करता, आवय म्हाका फोन करता. आस्पत्रेंत हांव 2 फावटी फोन केलें ती बरी जाताना. ताजे उपरांत थोडे दीस रेस्ट करना, आतां घरा तिका रेस्ट करूंक सांगलां. ती सांगता आवय म्हजो पोती दोगूय येता, तुमी खंय आसा थंय मेळोवंक येता. हांवें म्हळें ताज्या विशयान तुमी चिंता करिनाकात, तुमकां म्हजे वरवीं व्हरतो मेळ्ळा तो जेजू. आनी तो जेजू, ताची आवय आमच्या खातीर विनंती करता, तुज्या आवयक फाटी दिल्या त्या जेजूक तूं अर्गां होगळाप दी. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी कोविडाच्या कश्टांत आसतना 12 जाणांक देवाचें उतर, देवाचो संदेश जेजून बरें केली. 12 घडितां आनी म्हज्या कडेन आसात. आनी आज कितें करता जेजू हांगा, ती विधव आनी एकलोच पोतू शहरांतलो लोकांचो जोमो आसलो. तुजे पयशे, तुजो जोमो, तुजो लोक, तुजी वळख तुका कितेंच करूं शकना. तूं थंय वेंटिलेटरार आसतना, बेड्डार न्हिदोन आसतना, क्वॉरंटायन जावन आसतना, तूं एकसूर आसतना तुज्या सांगाता आसा जेजू. आनी तो जेजू कितें करता, सोमयान तिका पळया, आमी सदावत मोर नासतना कोण मेला गे म्हूण विचारता. कोण मेला ताचें मोडें पळोवंक या ताचें तोंड पळोवंक आमी अत्रेकता. कित्याक एक दिश्ट घालया म्हूण एक आशा. पूण जेजू न्हू मोड्याचेर दिश्ट घालूंक ना, जिवंत आसल्या ताच्या आवयचेर दिश्ट घाली. सोमयान तिका पळयलें, सोमया कळीत जाल्लें, कोणेय सांगोंक पुरो एकलोच पोत सरला ती विधव म्हणून. सोमयान तिका पळयलें. आज जेजू तुमकां पळयता, तुमचे कश्ट पळयता, तुमची भुरगीं बाळां, तुमच्या कुटुंबाची हुशार ना, तुमचे कश्ट तुमी ताचेर नदर घाला. तुमची मुखां म्हळा परजळटली, भाय उच्ची नात. सोमी तिका पळयता, ताचें काळीज कणवाळ्यान भरलें. जेजू तिका पळयतना काळीज ताचें कणवाळ्यान भरलें
आज आम्ही दुकानी मागताना हे आराधन करताना तशें काळीज कणवळेन भरता खण वळतो बोळतो धुलोपतो आनी तो तिका म्हणलो रड नाका आनी मुखार सरन तंबाक ताणें हात लायलो पळय जेजूचें उतर भिये नाका रड नाका आज आमी रडून बसचे न्ही भियेन बसचे न्ही आमचे खातीर जेजू आसा आमकां हातेर मागणें आसा आमकां आनी बापाक तर एक देवाक एक कोटीत करचे मागणें आसा आमकां आराधन आसा आमकां देवाचें उतर आसा आमी ताची मजत घेवया तो सांगता रड नाका म्हणलो तो तिका आनी मुखार सरन तंबाक ताणें हात लायलो तंबाक ताणें हात लायलो जिवन देवान मोर्न पावल्ल्या तंबाक हात लायलो कांदेली थंयच उबे रावले तवळ जेजून म्हळें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठू पळय एकच एक उतर सांग सोम्या आमी बरी जातली हांव म्हणो हर एका आराधनांत आमी येवकारिस्ती बलिदानांत आमी मागता शताधिपतीन मागलें तें मागणें आनी आमी नितळ जातले हांव म्हूण मागता तरणाट्या हांव तुका सांगता उठू ताणें एकच उतर सांगलें तें उतर ताका स्पर्श जालें तो वळ मेल्लो मनीस उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मगाच्या भाव भयणीनो जेजूचो स्पर्श The touch of Jesus brings healing. आज या आराधनाद्वारे जेजू आमकां आपुडता आज आमची पिडा शेडा तो गुण करता आज आमकां तो परत धैर्य दिता बोल दिता भलायकी दिता भरोसो सांडून जिये नाका हांव तुजो आसरो जावन आसा म्हूण आमकां परत तो ह्या आराधनांत ताच्या उतराद्वारे तो सांगता रड नाका भिये नाका हांव तुका जीव दिता हांव तुका आशिर्वादीत करता हांव तुका भलायकी दिता तो वळ मेल्लो उठून बसलो आनी उलोवंक लागलो ताका साद कितेंच ना जेजून ताका ताच्या आवयचे अधीन केलो आज ह्या आराधनाद्वारे कितें करते आसा आमी ह्या पवित्र सभेचे मिसांव कितें वाट चुकलेल्या भुरग्यांक तांच्या कुटुंबा पाटी दिवचें हर एका समुदायाचे मिसांव कितें ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे मिसांव कितें एका फिरगस कुटुंबाचे मिसांव कितें हर एका आजाक रिलिजियसाचे ह्या कथोलीक भावार्थाचे मिसांव कितें जेजूच्या सत्तेन तांकां तांच्या कुटुंबाक पाटी दिवचें आज ह्या समाजींत पिडेस्त समाजींत अल्लोल कल्लोल जाल्ल्या समाजींत अन्यायाच्या ह्या समाजींत हिंसा भरलेल्या ह्या समाजींत कितलोसो लोक मरून आसा बरोसो सांडून आसा कितलेशे युवक युवती वाट चुकून आसात आज आमचे मिसांव आमचे संघ संस्थेचे मिसांव तांकां कुटुंबाक पाटी दिवचें जेजून कशें पाटी दिलें आज हे मिसांव करूंक आमकां बोळ जायचोय आमी जावं पुरो मध्यस्थ विनवणेचें मागणें करता विविध रितींनी आमी मागता आमी करची आराधना आमच्या खातीर न्हय भागार हेरांक बरेंपण जावं दी जेजू थंय ती पाटी येवं दीत जेजूक ती साक्ष जावं दिता जेजून ताका ताच्या आवय अधीन केलो आज ह्या आराधनांत जेजू पिडे शिडेंत आसलेल्यांक जेजू तांकां तांच्या कुटुंबाच्या अधीन करता आशिर्वादीत करता भलायकी दिता सुडका दिता आमी मागया आज जेजू लागीं दोनी हात आमच्या काळजाचे दोर मागया विधो स्त्रियेचे देवाधीन जाल्ल्या पुताक जीव दिलेल्या सोम्या कानान घालून स्त्रियेची धूव मर्दाच्या तणीर आसलेल्या गुण केलेल्या सोम्या नाल्कोतीचो मनीस ड्रॉप्सी जलोदरा उदक बरोवन थंयची कूड फुगोवन गेल्ली त्या नाल्कोतीच्या गुण केलेल्या सोम्या सबत दिसा तूं पळयता आंकुडलेल्या हाताचो मनीस आनी ताजो हात गुण केलेल्या सोम्या सोग जण आरीगाराक उकोल नाडना पाटासार सोडोवन तुज्या मुखार देवयतना पातकां बोगसून उठ आनी सल म्हणल्या सोम्या सिनागोगोचो अधिकारी जायर तुज्या पांयां पडोन रडतना ताज्या घरा येवन तुवेक गुण करता म्हणल्या सोम्या आनी गुण केल्ल्या सोम्या त्या वाटेर वेतना रक्तस्त्रावाची स्त्री
आपण सोम्या कापडल्यावर गुण जातले म्हणल्या भरोशा नायलेली तिका गुण केलेल्या सोम्या 38 वर्सां तळ्या लागी गाणीन पडुल्लो आर मारून पडुल्लो कोणी हुंगनातल्या ताका त्या व्यक्तीक स्पर्श करून गुण केल्ल्या सोम्या तुका सोदून आयिल्ल्या कोडकाराक ताचे कोड ताका आपूण गुण केलेल्या सोम्या दाविदाच्या पुता म्हाका बिरमोत फाव म्हूण हाक बोब मारलेल्या त्या कुरड्याक घे तुजी दिश्ट म्हूण दिश्ट दिलेल्या सोम्या तुका पळोवंक गेलेल्या झाकेवाच्या घरा वचून आज ह्या घरा सालवासांव आयला म्हणलेल्या सोम्या आज विशेष मापान लाजाराच्या पोंडवेसर शिरावून बापाक अर्घां दिवन लाजाराक भायरा पळोवन परत जीव दिलेल्या सोम्या वसा सगळ्या संवसारा बरोबर म्हज्या लोकांक तुम्ही शिस करा आणि म्हज्या नांवान तुम्ही प्रवचन करा देवसार दवंडया पिडेस्तांचेर हात दवरा बरें जातलें म्हूण सांगलेल्या सोम्या आज ह्या आराधनान तुज्या नांवान हांव मागता तुजे सत्तेन हांव मागता तुज्या बळान हांव मागता तीस सकत ह्या आराधनाद्वारे तुज्या अस्कत सेवकाच्या मागण्याद्वारे लोकां थंय देवून येवं दी कितलोसो लोक हांतुळणार आसा कितलोसो लोक अपांग बुद्धिमान जावन आसा कितलोसो लोक जीवन मरणामध्ये झुजते आसा कितलोसो लोक व्हीलचेअरार आसा कितलोसो लोक आस्पत्रांनी घर म्हणून धांवन आसा कितलोसो लोक वखदां घेवन सोलवून गेला कितलोसो लोक जल्मातावनूच एक न्हय एक पिडा घेवन आसा कितलोसो लोक कोश्टोन दुश्टोन आसा कितलोसो लोक वायट वडण्याचे मारेकाराची कर्गाची ते बली जाल्यात ड्रग्स हेरोईन गांजा पिवण्या बली जावन भायर येवंक जायनासतना वद्दाडून आसात वळवळटे आसात सुम्या तूं दया दाखय कितलोसो लोक कोविड पॉझिटिव्ह जावन ह्या दिसांनी सोडून क्वॉरंटाईन जावन आसात कितलोसो लोक आस्पत्रेंत आसा तांकां सेवा करची वैजां आनी नर्सां ती इफेक्ट जाल्यांत हाजे सकड कितें करचें गे म्हणून देवा कडेन मागा म्हणून गव्हर्नमेंट सुमेर सांगतात सोम्या ह्या वक्ता ह्या आराधनाद्वारे तूं आपडो सगळ्या संवसारा राष्ट्रांक कॉन्टिनेंटांक तूं आपडो राष्ट्राच्या मुखेल्यांक विशेष मापान पर्जेराज चलोवंक ह्या राजकारणीक तूं आपडो संवसाराचो अहंकार पयस कर भलायकेचे देणे तूं फावो कर जेजू भलायकेचे दातारा आज आमी भलायके खातीर आमी मागता आमची कूड मोत ओत्म तुका समर्पण दिता ज्या जाग्यार तुमी आसात त्या जाग्यार तावन तुमी मागा दोनी हात तुमचे वयर उबारा आज तू ज्या व्यक्ती खातीर हात उबारलाय तुज्या भलायके खातीर तुज्या कुटुंबाच्या भलायके खातीर ज्या कोणांनी सोम्या म्हज्या लागीं व्हॉट्सअप ईमेल फेसबुकाचेर मागोवंक सांगला तर त्या सावा तुज्या मुखार समर्पिता जेजू आज तूं आमकां विशेष मापान ह्या आराधनांत आपडो आमचे हात उबारून आमी केवल ताका स्तुती करया काळजां तावन मागया तो आमकां आशिर्वादीत करतलो हालेलुया 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 व्हड्या ताळ्यान व्हड्या सुब्दान सर्वेस्वर बाप्पा हांव तुका अर्घां होगळापानी वाखाणी दिता आयच्या दिसा तुज्या नांवान हांवें शिकयलां ह्या आराधनान तुज्या महिमेक हांव समर्पण दिता हुस्क सेवकाक बळवंत कर तुज्या मिसावान तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर अर्घां दिता आसतना तुज्या शिसांनी सुवार्ता प्रगट केल्ल्या जाग्यार पिडा आशिडा गोड जाली आज ह्या युकरिस्तान तूं खरोच हजर आसाय जो लोक खंयच्या जाग्यार तावन हाक बोब मारता ह्या आराधनांत वांटेली जाता भाग घेता ताच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद देवून येवं दी रड नाका बाई हे म्हणून तुवें ताची दुखां तूं पुसताय वेशिकत्म्यांक तूं पोटलून धरताय आज जेजू हात उबारून मागतना आमी आमकां सरेंडर करता वी सरेंडर ourselves we lift up our hands and we pray all the pain all the sicknesses may vanish in Jesus name हरिये पिडा शिडा तकले तावन पांया पर्यंत पिडा शिडा हरिये कल्लारची जेजू तुज्या नांवान अभिषेक जावन दिता कोरडे पडोवन दिता थोंटे सोलोवन दिता मोने उलोवन दिता बेरे आयकोवन दिता हांतुळणार असलेले गुण जावन दिता उतर प्रायर असलेल्यांक बोळ भलायकी मेळोवन दी जेजू आमच्या कुटुंबांत असली पिडा शिडा गुण कर आमच्या वयर तुजें प्रोटेक्शन देवून येवं दी दैवी संरक्षण देवून येवं दी तुज्या अमूल्य रक्ताचें संरक्षण देवून येवं दी तुज्या उतरान आमकां बळवंत कर मागण्यान बळवंत कर भवार्थान बळवंत कर ह्या घडये तुवें प्रकट केल्ली सुवार्ता कशें तुवें आपूण गुण केले हा
सत्यवन बोलवून महिमेवन नावांता पुनर्जीवन तुझी कृपा लोक ते वळवून दे हर एकला ते वळवून दे तुझे आशीर्वाद वळवून दे touch them Lord heal them Lord deliver them Lord hallelujah 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 हर गान जेजू गुलाम जेजू महिमा जेजू hallelujah 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 तुम्ही खंयच्या जाग्यार आसात एका तुमच्या काळजाचेर एका तुमच्या पोटाचेर दवरा तुमचे काळीज जेजूक समर्पण दिया तुमची कुडीच्या भलायके खातीर मागा ब्रेस्ट कॅन्सर ट्युमर आसा जाल्यार निष्क्रिय जावंक मागा तुमचे काळीज हार्ट प्रॉब्लेम आसा जाल्यार मागा ब्लड प्रेशर शुगर गुण जावचे खातीर मागा तुमचे श्वासकोश लंग्स लिव्हर तुमची जिरवणीची सकत तुमचे गर्भ जेजूक समर्पण भुरग्याचे देणे नातलेल्या भुरग्याचे देण्या खातीर मागा कीर्तन 120:7-3 गर्भाचे फळ देवान दिवचे दान भुरगी सर्वेस्पराचे देणे तुमच्या गर्भांत भुरग्याचे देणे दिवून दी भुरग्या गर्भांत भुरगीं आसा जाल्यार बऱ्या तरेन प्रसूत जावच्या खातीर मागा गर्भांत प्रॉब्लेम आसा म्हणून वैजान सांगला त्या भुरग्याक प्रॉब्लेम आसा त्या प्रॉब्लेम गुण जावन भुरग्या बऱ्या तरेन प्रसूत जावच्या खातीर गर्भस्त्रियानो मागा फायब्रॉइड्स आसात ऑपरेशन करीचे या तुमच्या ओम रिमूव करीचे कॅन्सर जाला गर्भाशयाचे गुण जावच्या खातीर मागा गॉल ब्लॅडर पॅन्क्रियास अपेंडिस हे सकड तुमचे विश्व जेजू समर्पण दिया भितर आसले तुमचे जिरवणीची सकत एलर्जी पोट साबणी जेजू समर्पण दिया आमकां कळीत नात आमचे भितरले विश्व खंयच्या स्थितीर आसात म्हणून ह्या घडये आमच्या पोटा भितर आमच्या काळजाच्या हृदया भितर शरीक विश्व जेजूच्या रक्तान तूं नितळ जावन दिता जेजू आज परत आमी मस्त कश्ट हांव कितलेशे लोक कश्ट ते आसा तुझे आशीर्वाद बेसावन देवन येवन दी जेजूच्या नांवान तुमी हात दवरलेल्या जाग्याचेर तुमच्या काळजांत हृदयांत तुमच्या पोटा भितर शरीक विश्व ताजे सत्यवन बोळवून महिमेवन नांवांत आनी ताच्या अमोलीक रक्तान ते नितळ जावन दिता ह्याच घडी हांव फरमायता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांचेर आशीर्वाद देवन येवन दी टच देम लॉर्ड हील देम लॉर्ड anoint them Lord deliver from every clutches of bondages and evil अंकर बंद पासून सुटका दी जेजू जेजू तुझ्या नांवान तांकां जैत उतरान बोलय की रक्तान सुटका लाबोवन दी Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify Jesus. Hallelujah, hallelujah. दोन्ही हात तुमच्या पेंटाचेर दवरा तुम्ही पाठीचेर दवरा पाठीचेर दवर तुम्ही मागा किडनी डायलिसिस आसची किडनी प्रॉब्लेम आसची क्रिएटिन प्रॉब्लेम आसची बॅकबोन प्रॉब्लेम आसची डिस्क प्रॉब्लेम आसची रिब्स प्रॉब्लेम आसची खंयची हाडां कुडीन प्रॉब्लेम आसची ह्या घडये देव तुमकां आशीर्वाद करून दी ड्रायव्हिंग करना कंपनीन बसून या वावर करना आयली ती धूक पयस वचून दी डिस्क डिस्लोकेट जावन बेड्ड्यार आसची गुण जावन दिता स्पॉन्डेलायटीस स्पॉन्डेलायटीस अर्थरायटीस कसलीय पिडा ह्या कुडींत आसा ती गुण जावन दी ह्या घडये जेजू तुझी सकत ह्या येवकारिस्तांत हांव वाडोवन दी पळय मोगाच्या भाव भयणीनो कुडींत अशी हर एक हाडां पांयाची बोटां दोंपरे गांठी तुमची हर एक बोन्स हर एक हाडांचो सर ह्या ब्लड कॅन्सर आसा जाल्यार गुण जावचे खातीर मागा खंयच्यो त्यो दुखी आसात कुडींत वैजा लागीं गेल्यात मेडिसीन घेते आसात दिसान दीस कितें की पुसते आसात मेडिसीन गेल्यारय गुण जायना जेजू बायबल आमकां सांगता ती गुण जाली कसल्या आल्या पाल्या वरवीं न्हय जाणवाय 16-12 लेपा वरवीं न्हय तुज्या उतरा वरवीं They were healed not by herb or politics, it is by the word of God, says wisdom of Solomon 16:12. ಅವರು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಮುಲಾಮಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದ್ವೈತವೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಸುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ हेब्रेवकारा बरयलें पत्र 14:12 वर्ड देवाचे उतर जीव आनी क्रियात्मक वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड एक्टिव देवरा वाक्य जिवंतवादुದು क्रियात्मकवादुದು ते आमच्या भितर काम करता ओय जेजू 21 वर्सात हांव तुज्या नांवान सुवार्ता परगट केल्या तुवें सुवार्ता विस्मितांनी कुणांनी रुता केल्याय
आज ह्या घडये आशीर्वाद बेसांव पे कोण देवन येऊन दी, ह्या घडये कृपा वाडोवन दी. ही तुजी परसां मागता आसतना जे कितें तांकां जाय ते तूं जाणा आसाय. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हात दवरून मागल्या जागेचेर आसली गांठीची पिडा, शिरांची पिडा, हाडांची पिडा ही सगळ्याक गुण जावन दी. जेजूच्या नांवान आशीर्वाद वाडोवन दी. टच देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड, anoint देम लॉर्ड. हात काडचे नाका, आमी स्तुती करूया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हाला मारा की ब्रशारा बाला कर शंदरिया बरा अल्फा कोरा राफा हलरी रमग शरीरा बरा शम्मा हल्ला किंबिरा बरा होरा रे 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 जेजू 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 तुझ्या नावान मागला आशीर्वादित तुवें केला त्या खातीर अर्घां दिता. ताची स्तुती तूं स्वीकार कर, अभिषेक कर जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुमचे दोन्ही हात तुमच्या तकलेशेर दवरा. तुमकांच जेजूक समर्पण दिया. सरेंडर टोटल being to the Lord. आमची कूड आवयच्या गर्भात 9 महिने 7 दीस रुपीत केल्ली ताणें. ल्हान पिंपरे जावन आसतना पळयल्लें म्हूण बायबल सांगता. श्वास दिल्लो ताणें. 9 महिने 7 दीस गर्भांत वाडवळ दिल्ली ताणें. ह्या घडये ताचेर आमी नदर घालया. आमचें पयलें जिवीत, फाटल्या जिविताक आमी पाटया. आमची ल्हानपणांत आवय सांगाता करशिल्ले दीस, आवयचो पानो खावन वाडले हांव आनी ते नेण्टी भुरगीं जावन वाडले हांव. ताच्या उपरांत आमी इस्कॉलाक वचूंक सुरू केलें आनी तो वेळ जाल्ले आमकां घाई, मोतींतले घाई भायर भें सकाळच्या खातीर आमी मागया. ताच्या उपरांत आमी टिनेज प्रायक येवंक सुरू जाली. कुडीन बदलावण, मोतीन बदलावण. सबारपोटी आमकां कितें म्हूण कळीत जावच्या पयलींच आमकां थोड्यांनी पाड केलें, आडवाटेक ओडलें, बिडी सिगरेट पानपरां खावंक शिकले हांव. आमचें जिवीत पिड्ड्यार जाल्लें आज जेजू नवें करता. आवय विसरत जाल्यार हांव विसरना, तुमचे पोशाख विसरत जाल्यार हांव विसरना म्हूण बायबल आमकां सांगता. आज तूं आमकां आपडटा. आमची तरणाटी प्रायी, तरणाटपणार आमी बरें करी जाय आसलें, आमी वाट चुकले हांगी. ते सक्कड उडासा काडया. आमचें फाटलें जिवीत तो नितळ करता. आमच्या कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस मायंड नितळ करता. जावं बरो ताजे उपरांत आमी रिलिजियस बेसाक गेले हांव, हे आमी आजाक जावंक गेले हांव. आमी लग्न साक्रामेंत घेतलो, त्या साक्रामेंतान त्या बेसांत आमी बऱ्यान जियेले हांगी. थंय पुरपुरोवन देवाक ह्या आमी देवातान पयस वचून जियेले हांगी. जावं बरो थोडी मिडल एजाक पावल्यान, मिडल एज क्रायसीस, पोती पोतीनी मध्ये समाधान ना, विंगड विंगड जाल्यात, विच्छेदनाच्या वाटेर आसात. जेजू तुमकां फाटी हाडून दी. हट्टी, मौन, कठीण स्वभाव पयस वचून पातकाच्या सांकलेन पडोन अंडरवर्ल्ड तातूंत सकड आसून नाका जाल्ले कर्तव्यान बुडोवन गेल्यार जेजू तुमकां फाटी हाडून दी. आज थोडी मिडल एज क्रायसीस जावन सिनियर सिटीजन जावं पावल्यान, थंयच्यान उतर प्राय पावल्यान, तुमचें फाटलें जिवीत, आतांचें जिवीत सगळ्यांक जेजू गूण करता. तर तुमचे हात तकलेचे दवर, तकले जावन पांय पर्यंतचे विश्वे परत जेजूच्या कृपेन भरोवन दीत. ताचें अनॉयंटींग आमच्या वयर देवन येवून दी. पवित्र आत्म्यान तो आमकां अभिषेक करून दी. आमचे देशे उणेपण तो गूण करून दी म्हूण आमी मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यान स्तुती करा. जेजू तुज्या नांवान, तुज्या उतरान हांवें शिकयलां. आज विधव स्त्रियेच्या पुता फाटी दिल्लो तूं. आज ह्या आराधनांत हर एकल्याची भलायकी फाटी दिताय. तकले तो पांया पर्यंत शरीर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस मायंड न्हीद पडनातल्यान बरी न्हीद मेळोवन दी. जेजू टेन्शनाचे पोर पयस वचून दी. मोतीची पिडा गूण जावन दी. कसलीय पिडा ती तांचे आसा, कामां नासलेल्या बरी कामां मेळोवन दिता. फिनान्स अडचणाक जाल्यार जेजू तूं तांकां आशिर्वादीत कर. ताचे सर समस्या पोट जावन दिता. तूं ताका जैते वन कर जेजू. ताची कोड विरोध पडोवची उतरां विरोध पडटा दोळे हांव बांदता. तुज्या मदीं रक्तान ताका धुवन नितळ कर. दैवीक काकोळ तो देव दिवून दी. ह्या आराधनेचे विशेष बेसांव फेकोवन ताका लाभोवन दी. टच, hand over them Lord, power upon them Lord. जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. आमेन. दुनियात तुमच्या काळजाचे दवरा. एक घडीभर आमी मागया पवित्र सभे खातीर, पवित्र सभेच्या मुखेल्यां खातीर, कोविड संवसारांत संपूर्ण सोडवेच्या खातीर आनी ताका बेगीन वॅक्सिनेशन मेळच्या खातीर. संवसारांतल्या सर DSCC वा DSCCचे गुळे बाब, प्रोविन्सान जनरलेटां, प्रोविन्शियल जनरलेट सुपिरियर्स, ह्या जाग धर्माध्यक्ष, आमचो पापा साहेब, कार्डिनल, सेमिनरिस्टचे सेमिनरिस्ट,
रिलिजियस बेसाक गेल्ली कॅन्डिडेट्सां आनी की देव पळोवण्या खातीर आमी मागया. ह्या दिसांनी मस्त कश्ट आसात, आमी जेजू तुका साक्षांत जिवनचें बळ दी. आमच्या क्रिस्तांव भाऊ भावड्यांक कोणाक तुजो उजवाड मेळूं ना तांकांय नव्यो नव्यो वाटो तूं उक्त्यो कर. आमी घरचे मिसांव तुज्या बेसांवांत आशिर्वादीत कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, जेजूच्या सक्तीवन नांवान ह्या कोविड येता संवसाराक सुटका दी. हे बेनेडिक्शन, हे आशिर्वाद सगळ्या संवसाराचे तुजे आशिर्वाद देवन येवं दी आनी तूं आमकां चलय आनी तुज्या मोगान आमकां तूं वागय. भावार्थान मागण्यान आमी जिवचे बरी आमकां आशिर्वादीत कर म्हण आमी मागया. आमी सक्कड सांगाता मेळोन गावया येद्या व्हडा साक्रामेंता. येद्या व्हडा साक्रामेंता सस्तांग नामा कोरुया. उर्वेल्यात्या रूपां बोधला नव्यो रीती आदार्या. सलवोन वेचा अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशे पोता उल्हासाने स्तुती जाव. सस्ना एका स्थळ्या हरसिता तुका दोगाच्या स्पिरिता समासमे नावाडटा. आमेन. प्रार्थुया. हे देवाविषयी सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला आहे. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूं. आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना.